is the most horrible thing in my life, you know. This is impossible. It is so loud. Decibel, the speakers, it is horrible. दिसांनी आमी कितलेच कंप्लेनी बरोवन घातल्यो आतां जाल्यार तांकां ऑर्डरी तांकां रोखड्यो धाडटा ते खंय मेळटा कशें मेळटा तें आमकां कांय कळना। आमची सपोली भुरगीं कितें करतली येदी व्हडली लावड म्युजीक घातली जाल्यार आमची भुरगीं कितें न्हिदतली कितें शिकप करतली। सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा की ते 55 डेसिबल आसा डे टायम आनी 10 जाता तेन्ना ते 45 आसूंक जाय रेजिडेन्शियल एरियान। पूण हांगासर कितलेशेच पटीन हें वाडलेलें आसता। जागेचेर उबे आसा ती सगळी NDZ एरिया हय टर्टल नेस्टिंग म्हणून रिजर्व जाल्ली आसा। अशा वेळाचेर लावड म्युजीक आनी हे जे लायटीचे प्रकार चालू आसात ते अजिबात अलाउड ना। आतां डेप्युटी कलेक्टरांतल्या ऑफिसांतल्यान जो रिपोर्ट वयता त्या रिपोर्टाच्या आदाराचेर कलेक्टर परमिशनां दिता। एज अ मेंबर ऑफ नॉयज पोल्युशन कंट्रोल कमिटी आम्ही डेप्युटी कलेक्टराक DYSP PI व्यवस्थित कळयला। इतकेच न्हय तर ऑनरेबल कलेक्टर नॉताच्या मिटिंगेत आम्ही क्लियरली सांगला की आशवे मांद्र्या मोर्जी या भागात एरियाची परमिशन दिता आसतना कशा प्रकारे उल्लंघन जाता आणि परमिशनां रिपोर्ट जो वयता पुलिसांचो तो कसो दोळे धापून वयता। सो आमची पूर्ण मागणी आसा की असले प्रकार आमच्या मांद्र्या गावात नाका। आमकां टुरिस्ट जाय पूण असले लावड म्युजीक घेवन आमकां काय करपाचें ना। आमचे टुरिस्ट आमचे बरे पीसफूल आसात ते रावतात आनी एन्जॉय करतात। हेंचे निषेध करपा खातीर एक पीसफूल कॅन्डल मार्च काडटले आमी फाल्यां 3:30 तर गांवचे सगळे लोक आमचे फाल्यां हजर आसतले आनी हेंचो आमी निषेध म्हणून सरकारी यंत्रणेचो आनी त्याच बरोबर ह्या आयोजकांचो निषेध रॅली काडटले आनी ती पीसफूल कॅन्डल मार्च आसतली फाल्यां 7 जूनचे गार्डना वयल्यान स्टार्ट जातली ती आशवे रोजरी चर्ची मेरेन आसतली।